तर आयचे बजेट एस्टिमेट केल्ले आसा कशें पळयता बजेट म्हणते ओल्ड वायन इन न्यू बॉटल बट इलेक्शन इयर बजेट आमकां एक आयपॅड बी दिला म्हळ्यार इलेक्शनचे वर्साक मातशें बोल्सान हात घालूंक लागला सरकार सगळे कम्युनिटीक सगळे लोकांक सगळे इकॉनॉमीक बॅकग्रावंडाच्या लोकांक अपीज करपा खातीर अनावन्समेंट केलें पूण हे अनावन्समेंट गेल्या वर्साचो एक्शन टेकन रिपोर्ट जर तुवें पळयलो जाल्यार टॅक्निकली 50% ऑफ द अनावन्समेंट्स हॅव नॉट इवन बीन वेंचर्ड इन सो अनावन्समेंट केले हाजो अर्थ तो जातलो अशें ना आनी सगळे निर्भर आहा ऑन ऑयल आज लिक्विफाईड म्हळ्यार गॅस कुकींग गॅस कमर्शियल बंद केल्लो आहा रेस्टॉरंट तातूंत आमची टुरिजम इंडस्ट्री खंय पडटली टुरिजम मिनिस्टराक विचारात वेदर ही हॅज डन प्रोविजन फॉर दीस एंटायर हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्री कॅन कोलॅप्स सो अशें खूब सिच्युएशनाचेर निर्भर आहा हाजेर उगीच गंग हो जावपाची गरज ना देर इज नथींग न्यू हियर इट इज ओल्ड वायन इन न्यू बॉटल प्रॉब्लम मरे बजेट चोवपा सदां बरें दिसता लास्ट इयरय सेम आहलें तेज्या पयल्यान 2024 सेम आहलें पूण तेजें इम्प्लिमेंटेशन कांय ना आतां तुमकां कॅमेरा दिता म्हणलें तुमकां 5 लाख रुपया डिस्प्लेस करता म्हणला 10,000 ते 15,000 करता म्हणलें सो हें करता म्हणलें आनी करप इज टू डिफरंट टॉपिक्स न्ही आज लोकांक कितें जाय तूं सांगता तें केलोलें आज लोकांक आश्वासन म्हणून कांयच हें ना म्हणजे हिंग सांगता तो माउंट एव्हरेस्ट दाखयता तो मोंती दोंगर देखून लास्ट मेळना तसली गजाल त्यो चिप्सा पॅकेट म्हणून फकाणी केल्या जायत गेलें सो एक खुशालकाय आनी दिसना हे बजेटा वयल्यान बरें बजेट केलो गूड अशें सांगलें तशें सांगलें ना 600-700 EV कदंबा बस सांगलेल्यो तितून 660 देखून 60 बसीस देखून आयिल्ली ना सो बजेटाच नंबर सांगले अशें करता तशें करता हेंगे वर्क ऑर्डरूच जायना हेंगेल्यो वर्क ऑर्डर जायना आज आमी मार्चां पावले 100 कोट्यो एक MLAक ते म्हणटा ते पंचायतीक मुखार सांगलें एक पंचायतीक 10-12 कोट्याचें काम तुमी हाडून दिया एमको कामां एक्झिक्यूट करपाक जायना सगल्यो फायल एस्टिमेटेड सँक्शनां वचोन ESA वचोन तामून उरता जें जितलें तें सांगता हिंगा एक्झिक्युशन इज नथींग इज हॅपनिंग ऑन द ग्रावंड आनी तुमी चोवपाक गेले जाल्यार MLA प्रायोरिटी लेटर म्हणटा MLA प्रायोरिटी लेटराक काम दिल्ली खूंय जाता एश्युरन्स दिल्ली एक एश्युरन्स जायना आमी कितली एश्युरन्स घेवं ना सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला एश्युरन्स सांगले खूंय सो म्हाका दिसता टोटल बजेट इज ऑलवेज अबाउट फुलफिलींग एक तो सिस्टम तयार आहा न्ही की बजेट करपा जावो तो बजेट जावपा जावो आनी सरकार अशें करून चलपा जाय सो ताका लागून ते नंबर्स घालून धरता त्या नंबरान तो 40% पासून येना आनी तेमी दिल्ल्या की बजेटां गेले त्या बजेटान ज्यो एश्युरन्स दिल्ल्यो त्यो कितले कंप्लीट जाल्ल्या आनी 98% कंप्लीट म्हूण बूक रेडी केल्लो 98% जोरी तरी कोणाक दिसता 98 चड 50% देखून गेले त्या पाट सांगलें तें कंप्लीट जाल्यार गोंयांत दिसती पडनाशिल्लें गोंयांत कितली रस्ते पाड जाल्ले आनी कितली रस्ते सद्या पाड आहा तें सगळ्यांक खबर आहा एवरी टायम इट इज द सेम स्टोरी आनी म्हाका दिसता आमकां न्ही बजेटाचे उलयन उतरां आमगे सोंपली बजेटार टिका करून उतरां सोंपली बट हे बजेट इज नेवर सॅटिस्फायींग बजेट वॉट एवर दे टेल इज नेवर गेटिंग एक्झिक्युटेड एंड डेफिनेटली पीपल ऑफ गोवा हॅज नो एक्सपेक्टेशन्स दीस इज द लास्ट बजेट दॅट दीस गव्हर्मेंट इज डुईंग कित्याक बजेट कमी दाखोवन 100% एक्झिक्यूट करता तें 10 बरें पूण चड दाखोवन तेजे 50% देखून एक्झिक्यूट जायना जाल्यार कसलो फायदो जालो फ्रेंडली बजेट हे म्हणपाक हरकत ना परंतु एक गोष्ट हांव वारंवार सांगत आयिल्लो आसा की बजेट प्रेजेंट मुख्यमंत्री करता तें बजेट जर पूर्णपणे लोकां खातीर जर ताजो लाभ जर जातलो जाल्यार सगळे सॅक्टरांतले म्हणजे ब्युरोक्रेसी म्हणू नाका इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव म्हणू नाका एंड द पिपल्स पार्टिसिपेशन इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट हो एक मुद्दो जालो आनी दुसरो मुद्दो असो आसा की आज वेगळ्या वेगळ्या डिपार्टमेंटांनी ज्यो काही गोष्टी स्किम्स एनहेन्स केल्ल्यो आसात त्योय खूब जमेची बाजू जावन आसा इलेक्शन इयर आसा इलेक्शन इयर जालें म्हणटर म्हाका दिसता बाय जून जुलय म्हळ्यार हें बजेट मागीर कोण 6 म्हयने कोण पळोवपाना सो ताजे पयलूच एडमिनिस्ट्रेशन प्लॅनिंग हें खूब म्हत्वाचें आसा तेन्ना इफेक्टिवली हें बजेट आमी इम्प्लिमेंट जाला अशें म्हणटले पूण तो वेळ आनी तो टायम यूज